नमस्कार. आयच्या ह्या राउंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय इंटरेस्टिंग आसा तो म्हळ्यार गोंयच्या राजकारणांतलो धुमाकूळ. आनी फाटले 2 दीस सोमार आनी मंगळार आमी 1-2 अश्यो मुलाखती केल्यो जातूंतल्यान म्हाका दिसता आमकां हो धुमाकूळ बरे वायट रितीन दिसून आयलो. विश्वजीत राणे हांची मुलाखत पयली आनी मागीर दुसरे दीस आमी मुख्यमंत्र्यांची केली. कितें निष्पन्न जालें हातूंतल्यान त्या मुद्देय कितें आयले आनी ते गोंयच्या राजकारणाचेर कितें उजवाड घालतात ह्या गजालींचेर आमी उलयतले. म्हजे बरोबर आमचे तीनय एडिटर आसात. गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो आनी गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर. पांडुरंग हांव तुजे कडच्यान सुरवात करता. सो विश्वजीत पयलीं म्हणजे 70चे कडच्यान हांव सुरवात करता. तुमी दोनी गजाली पळयल्यो, दोनी गजाली आयकल्यो. कितें दिसता की ह्या दोग जाणां मदीं कितें चल्लां? शपथविधी जाल्या उपरांतूच म्हणजे फाटल्या 2 म्हयन्यांत त्यांच्या दोगांय मदीं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या मदीं प्रत्येक विशया वयल्यान जे पद्दतीन मतभेद निर्माण जावपाक लागल्यात, तयार जावपाक लागल्यात, ताचो फाटल्या कांय दिसा सावन म्हणजे ते चड उफाळून येवपाक लागल्या. म्हणजे तुमी जी त्याची हेडऑन मुलाखती घेतल्यो दोनूय नेत्यांच्यो, त्या दोनूय नेत्यांक तुमी एकामेका विशीं जेन्ना प्रश्न विचारले तेन्ना ते एकामेका विशीं उलोवपाचे सुद्दां टाळतात, एकामेकाचें नांव घेवपाचें सुद्दां टाळतात. हाचे वयल्यान तांच्या दोगांय मदलो जो संघर्श आसा, दोगांय मदले जे मतभेद आसात ते कितले खोल आसात आनी म्हणजे कितके हेचेर पावल्यात, तेंगशेर पावल्यात ते दिश्टी पडटात. सो म्हाका दिसता बेगीनूच ह्या सगळ्या गजालीचो कसो तरी आनी केन्ना तरी बेगीनूच स्फोट जावं शकता. आनी बरो मुद्दो काडलो. ही गजाल हांवें नोटीस केली नाशिल्ली की संपूर्ण मुलाखती भितर एकामेकाचेर प्रश्न आसून सुद्दां तांणी एकामेकाचें नांव घेतलें ना. तुका दिसता किशोर हें इतलें फुडें पावलां की जर नांव सुद्दां घेनात एकामेकाचें जाल्यार कशें चलता? 100% पांडुरंगान जो कमेंट केला दॅट इज एन परफेक्ट ऑब्झर्वेशन की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आणि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हाच्या मदीं जो एक दुरावो निर्माण जाला तो इतलो जाला की ताचेर म्हाका दिसता BJP हायकमांडाक कितें तरी तेचेर तोडगो काडचो पडटलो. पूण एक प्रमोद हांवें पळयला की हें स्पश्ट जालां म्हणजे फ्रॉम द डे ऑफ ओथ शपथविधी जाल्या उपरांतूच हो जो संघर्श आयज वाडत चल्ला तो जर पळयत जाल्यार ताचेर भारतीय जनता सारख्या पक्षान अशा पद्दतीन सरकारान संघर्ष कंटिन्यू दवरपाचो विशय हो एक्चुअली आसूंक जायना आसलो. पूण ज्या पद्दतीन तो कंटिन्यू पद्दतीन जो चल्ला तो श्रेष्ठी ह्या सगळ्या विशया कडेन कितें म्हणून पळयता हो म्हाका आतां प्रश्न पडला. आतां पयर तूं पळयशीत गेल्यार प्रेसिडेंट गोंयान आसा आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली वचोन अमित शाहाक मेळटा, नड्डाक मेळटा. हे कितें म्हणजे त्या टायमार पयलो प्रश्न जर आमकां गोंयकारांक पडला जाल्यार अमित शहाजी किंवा नड्डान ताका सांगलें आसचें ना की अरे आयज प्रेसिडेंट गोंयान आसा आनी तूं हांगा कसो कितें. म्हणजे ज्या अर्थान ते एंटरटेन करतात हेल्थ मिनिस्टराक आनी जे कितें आमी गोंयकार पळयतात ते जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हो संघर्श बऱ्याच खोलान आतां गेल्लो आसा आनी तेचेर कितें तरी तोडगो काडप भाजपा खातीर आनी गोंय राज्या खातीर खूब गरजेचें आसा. Yeah, Joel, there are 2 very clear power centers now. At least last term, in spite of being a selected chief minister, Pramod Sawant, I don't think had this problem. But right now, can we see very clearly 2 power centers within one dispensation? Pramod, right from the swearing-in ceremony, it was very clear that the BJP has created 2 power centers because on one side there was Vishwajit who had all the powerful portfolios like PCP, forest and health and urban development, and it was very clear that he is de facto number 2 and vying to become a number 1 some point of time. So this friction will continue and nothing can stop them. Only thing the high command will have to come in and maybe step in and sort it out, because otherwise it will continue to grow and there might be a time, now at least they are not taking each other's names, but there might be a time when each one will go publicly against each other and that will be very sad for the BJP. एक गजाल जी इंटरेस्टिंग जाली ह्याच दरम्यान, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द सेम लाइन,
ती म्हळ्यार विश्वजीत राणे दिल्ली गेले आनीक पांचजन्याच्या RSSच्या माउथपीस पब्लिकेशनाच्या सुवाळ्याक ते पॅनलिस्ट म्हूण आशिल्ले. नाव दीस ऑल्सो इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग की जनरली पांचजन्य आपयतना कोणाक आपयता आनी थंय मुख्यमंत्री म्हाका दिसता 15 दीस पयलीं आशिल्ले. 15 दिसांनी विश्वजीत राणे थंय पावले. वॉट इज द मेसेज पांडुरंग की तो आतां ह्या परिवारा खातीर परको उरलो ना काय ताका परको दवरपाचो ना? हय तशें दिसपाक हांवच चिंत्तालो तेन्ना ज्या RSSच्या ह्या कार्यक्रमात तांकां जेन्ना पळयलें हांवें आनी थंय जे केंद्रीय नेते जे RSSचे खूब क्लोज नितीन गडकरी सारके मनीस आसात किंवा आनी कोण आसात त्या हेरां कडेन तिथे मेळप थंयसर जाल्लें. हे सगळें पयलें अशें दिसलें की संघाच्या विचारसरणी कडेन विश्वजीत राणे आतां लागीं वचपाक लागला काय कितें असो एक सगळ्यांक एक असो सांकेतीक हे वचपाक लागला. आनी म्हाका दिसता की हो एक बदलय जाल्लो आसूं येता की प्रमोद सावंत हांच्या उपरांत 2 नंबर जे आसात दुसऱ्या क्रमांकाचेर विश्वजीत राणे की हांकां संघात अशें दिसलें आसतलें की फुडाराक केन्ना तरी तांकां संदी येत काय म्हणून. सो त्याच अनुशंगान म्हाका दिसता की तांकां ऑब्वियसली एनवायरमेंट कॉन्क्लेव आशिल्लो तो पूण संघाच्या जवळ वचप म्हणजे विश्वजीत राणे आनी संघ हांचो तसो कांय संबंदच ना कारण तांची विचारधाराच त्यांच्या घराण्याची वेगळी जी काँग्रेसी विचारधारणाची मनीस आनी अशा वेळार संघाच्या एखाद्या कार्यक्रमाक वचून इतक्या जवळ तेंच्या कडेन दवरप निश्चितच हातूंतल्यान कितें तरी एक संकेत घेवपा सारकें आसा. आनी मे बी संघाच्या लोकांकूय अशें दिसलें आसतलें की विश्वजीत राणे हो फुडलो प्रश्न विचारून फुडलो हांव ताका अडचणी हाडपाक सोदना कळ्ळें तुका. पण तुका हांव विचारपाक शकता हो की आयच्या घडयेक विश्वजीत राणे ह्या राजकारण्याची सगळ्यांत व्हडली मजबूत बुनियाद ही ताची कॉन्स्टिट्युएन्सी. कारण आमी पळयलां की जे जे दिग्गज नेते ह्या मंत्रिमंडळा भितर आसात ते स्वताच कांय शेकड्यांनी मतां घेवन जिखल्यात. थोडी 100s ऑफ वोट्स जर ह्या वटच्यान त्या वटच्यान जाल्ली जाल्यार ते घर बसपाचें. पण तातूंत भितर एक विश्वजीत राणे असो आसा ह्या वटेच्यान जाका डिसायसिव्ह रिपिटेटिव्ह सक्सेस इलेक्टोरल सक्सेस ताणें डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयला. डू यू थिंक तागेलो आज जो हो जो झपाटो चल्ला ताजी सगळ्यांत व्हडली बुनियाद म्हळ्यार ताजी कॉन्स्टिट्युएन्सी? 100%. म्हणजे कालूच हांव कांय मनशां कडेन उलयतालो म्हणजे आतां जशें पांडुरंगान सांगलें आनी तूं जशें सांगलें की विश्वजीत राणे पंचजन्य कॉन्क्लेवान कसो कितें पावलो म्हणजे RSSच्या व्यासपीठाचेर कसो कितें पावलो आनी त्याच्या नंतर त्याचे फोटोज येयले तातूंत RSSचे पदाधिकारी बरोबर चर्चा करतनाचे फोटो आसले. गोंयांत खुबशे RSSचे कार्यकर्ते किंवा तेंचे जे हे आसात स्वयंसेवक ते खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत वेगवेगळ्या पातळीचेर काम करतात. म्हणजे ते कोणाकूच दिसनात तेंचे काम करपाची पद्दतूच वेगळी आसती. आनी ह्या हेतून म्हाका कांय लोकां कडेन संवाद साधपाची संदी मेळ्ळी तेन्ना म्हाज्या अशें लक्षांत येयलें की मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जो आसा त्याच्या फाटल्यान RSSचो कॅडर हो ठामपणे उबो आसा. आनी RSSचो ठाम पाठिंबो CMाक आसल्या कारणान CMाचें पोझिशन सद्याच्या परिस्थितीन तरी स्ट्रॉंग आसा. कारण आतां मेरेन आमी पळयलां की जेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे खंयच्याय स्टेटीन नेतृत्व जर कोणा कडेन वचत जाल्यार ताका RSSचो जो बॅकग्रावंड हो आसताच कारण ती एक वैचारीक धारणा आसता. आतां विश्वजिताकूय तें कळोन चुकलां कारण खूब जाण विश्वजिताक पयलींच सांगताले की भाजपान तूं चीफ मिनिस्टर जावं शकना कारण बिकॉज यू हॅव नो वे रिलेटेड टू RSS और नो वे रिलेटेड टू कॅडर. सो मायट बी तो जो प्रोग्राम जालो तातूंतल्यान एक संकेत अशा पद्दतीन दिवपाचे प्रयत्न जाता की खंय तरी विश्वजीत हो त्या हय परकोनी किंवा त्या RSSच्या त्या वातावरणान किंवा त्या विचारसरणीन तो मिसळपाचो प्रयत्न करपाक तेणी सुरवात केला. आता दुसरो तुजो इंटरेस्टिंग प्रश्न आसा की जेन्ना जेन्ना आमी लोकां कडेन उलयतात विश्वजिताच्या पावराच्या संदर्भात तेन्ना एक गोष्ट सदांच प्रामुख्यान येता ती म्हणजे ही इज व्हेरी स्ट्रॉंग इन हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हणजे फाल्यां तो सांगता की येस आपूण आपल्याच 70च्या लोकांक कामाक लायतलो म्हणजे लायतलो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा तो तुम्ही जाय ते म्हणा. म्हणजे तो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कडेन इतलो हें दाखयता. फाल्यां काणकोणचो मनीस पेडण्याचो मनीस डिचोलचो मनीस म्हापशाचो मनीस विश्वजिताक कितलेय गाडी जरी सवता जाल्यार ताका कांयच फरक पडना कारण तो निवडून येता. आनी जो राज्याचो विचार करता त्या मनशाक निवडून येतना कितले त्रास करचे पडटा हें स्वता CMान अनुभवला ह्या इलेक्शनात. सो हो तेचो स्ट्रॉंग होल्ड. आतां तूं जर पळयशीत जाल्यार वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जर तूं स्ट्रक्चर पळयशीत जाल्यार थंय मुस्लीम वोट्स इज व्हेरी डिसायडींग फॅक्टर. आनी
दे आर आय शूड से दे आर एटलिस्ट 80% विथ विश्वजीत राणे. आयज देश पातळीचेर किंवा उत्तर प्रदेशाक किंवा सगळीकडे ज्या पद्दतीन सध्या वेगवेगळे घटना घडटात ते जर पळयत जाल्यार हो जो विश्वजीत राणेचो जो वोट बँक आसा किंवा तेचे जे समर्थक आसात वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी स्पेशली मुस्लिम्स त्यांच्या समोर खरें म्हणजे एक चॅलेंज तयार जाल्लेली आसा की नाव हाव दे हॅव टू इलेक्शनाक सुद्दां तांचे बरोबर रावल्यात. रावले आता 2023 जेन्ना लोकसभा इलेक्शन येतलें आणि आता जे जर तूं वेगवेगळे जर प्रकरणां पळयशीत जाल्यार हे सगळे गोष्टी टिपार पावतल्यो. त्या वेळार ते लोक विश्वजीत बरोबर रावतले काय आणि कदाचित अशी एक स्ट्रॅटर्जी आसूं शकता विश्वजीत राणेक वीक करपाक अशी एक स्ट्रॅटर्जी आसूं शकता की तेका त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वीक करप. तेका त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर तूं म्हणटा की लोकसभा इलेक्शन ही एक अशी ऑपॉर्च्युनिटी ते ताचे पक्षा भितरले आसूं किंवा पक्षा भायले आसूं जे ताचे दुस्मान आसात तांकां लोकसभा वेंचणूक ही एक ऑपॉर्च्युनिटी बिकॉज ऑफ दॅट सायजेबल मुस्लिम वोट इन हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी. व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग पर्स्पेक्टिव्ह. जॉयल, कमिंग टू द सीएम्स इंटरव्यू आनी बिकॉज तुवें आत्तां विशय व्हेलात थंयसर हांव तो मुखार व्हरतां. सीएमाक जेन्ना हांवें तो प्रश्न विचारलो की तूं प्रमोद सावंत 1.0 भितर तुका देवळां सगळे हिंदुत्वाचो अजेंडा कन्वर्शन हें कांय लागनाशिल्लें. अकस्मात प्रमोद सावंत 2.0 भितर तुका दिसपाक लागलां की हें सगळें जावपा जाय, दीस इज कायंड ऑफ अ प्लँक ऑफ माय सेकंड टर्म. कित्या खातीर दिसता? कारण सीएम म्हणटा शी 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 हें धर्माचें न्ही म्हणटा, हें म्हणटा संस्कृतीचें, हें म्हणटा समाजाचें. 2-3दा विचारल्यार सुद्दां तो तेंच सांगता. कित्या खातीर हें? इज ही ट्रायंग टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट विथ रेफरन्स टू वॉट यू आर सेइंग? इज ही ऑल्सो ट्रायंग टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट विज विश्वजीत राणे दॅट तो परकोच म्हणून भितरलो आपुणूच म्हूण? It is very clear the way Pramod Sawant is going. It is very clear that he is towing a kind of a central pattern, Hindutva pattern. He is just trying to follow that. Now coming back to his move to bring a legislation law in place, the anti-conversion law and all, I don't see any reason why, because he has not proved here anything that that the state needs a law like that. One case you found that only you just charging him over something and then you are saying there is mass conversion and all of that doesn't hold. You're not showing it on record. There should be some justifiable reason where you say okay, bring the legislation. I don't think there is any need and any thought required right now, because he has not proved anything on in front of the people saying that okay, yes, it's happening. So why are you doing that? That means that you're following some kind of a pattern. I feel that all his talk saying that it is not Hindutva, all is not against minority. Yes, he has not spoken about minority, majority Catholic Hindus. He has not spoken. That's fine. But the way he is acting, it's very clear that he is moving towards Hindutva. I mean, leaning towards. No, my question also, Joel, that is it because he intends to create a contrast between him and Vishwajit Rane की पळय कितलें जरी जालें जाल्यार हिंदुत्वाचो प्रॉडक्ट किंवा परिवाराचो संघ परिवाराचो प्रॉडक्ट आपूण तो न्ही, हो एक कॉन्ट्रास्ट तयार करपाचो हातूंत भितर उद्देश आसा काय कितें? कारण if that was the case, if it was just purely an ideological plank, it should have happened in his first term also. Absolutely. It did not happen. It has started happening in his second term. So is that a very conscious strategic attempt to create that contrast? No, basically if you see in the first term he must have not done it, and it's too early to call saying that he is trying to play a kind of a game with Vishwajit in mind. But certainly in the first term when they went into election, they came to the conclusion and they were very clear that they have won it purely on polarization of votes. They did not bank extremely on the minority vote. So it is very clear to him that that's the way forward. So it is the results. It's the results which has taken him towards that, and he is consolidating that. He is drifting towards that, and he wants to ensure. He says that there is no election now, and this is not linked to election and all. But yes, there need not be an election, but in the near run, he's coming. There will be elections. There will be elections, and he's moving there. It's too early to presume that it is targeted towards Vishwajit, but definitely there is. बरं, हे दोन मुद्दे आहेत. एक हो कॉन्ट्रास्ट कित्या खातीर की तो विश्वजीत राणे आणि विरुद्ध आपूण परिवारातलो संघ परिवारातलो हे दाखोवपाचो प्रयत्न,
कांय जशें जॉयल सांगता की ह्या इलेक्शनाचे रिझल्ट पयले मायनॉरिटी वोटर्स जे आसात ते आनी पक्षाक मतां माननात आनी सगळे हिंदूय माननात. सो त्या परिस्थिती भितर एटलिस्ट कॉन्सॉलिडेशन जाता जाल्यार पळोवया आनी ह्या हो अजेंडा घेवन मुखार या. हो असो थॉट प्रोसेस काय कॉन्ट्रास्ट तयार करपाचो थॉट प्रोसेस? नाही, म्हाका दिसता की प्रमोद सावंत हे संघाची आणि भारतीय जनता पार्टीची जी नॅशनल वायड भूमिका आसा देश पातळीचेर की हिंदुत्व एंटी कन्वर्शन बील हाडपाचें ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली आसात की उदाहरणार्थ देवळां पयलीं जी देवळां मोडलेली आसात ती परत बांदपाचो हो जो हे सगळे विशय आसात हे भारतीय जनता पार्टीच्या विचारसरणी कडेन प्रमोद सावंत गोंयांतले भाजपाक आणखीन जवळ व्हरता. म्हणजे पयलीं जी गोंयांतली बीजेपी आशिल्ली तातूंत कितें आसलें एक 10-12 जाण कॅथलीक आमदारूच आसताले आनी अशें ओपनली जेन्ना भुमिका घेताले की बीफ बॅन करचें आनी कितें करचें तेन्ना मुख्यमंत्री पदार बशिल्लो मनीस सावत भुमिका घेतालो. इवन पार्सेकारांची आमकां सगळ्यांक याद आसा की तेणी कितें खावप कोणी तेजो तो प्रश्न म्हणटालो तेणी अशें एक उत्तर दिल्लें तेणी. सो आतां अशें परिस्थिती ना. आतां कशें जालां हेणी हेका 20 मेळ्ळेले आसा आनी हो भाजपाच्या हितून रिकॉर्ड जाला की भाजपा एकटी वचून लडोवन तेणी 20 जागा मेळयल्या. सो अशा वेळार तेका भारतीय जनता पार्टीन जी राष्ट्रीय पातळीचेर भुमिका घेतल्या ती भुमिका घेवप प्रमोद सावंताक म्हाका दिसता आत्तां सोयीस्कर जाला म्हणून तो ती भुमिका घेता की हे जे मंदिरां परत बांदतलो आनी जे कितें धर्मांतर बंदीचे बील हाडटलो म्हणटा आपूण हे भारतीय जनता पार्टीच्या विचारसरणी कडेन ध्येय धोरणा कडेन व्हरपाचो हो प्रयत्न आसा. किशोर कितें हो काय एक फातरां भितर 3 पक्षी मारपाचो प्रयत्न. हांवें एका पक्षा वयल्यान सुरवात केल्लें. ताणें दुसरो पक्षी सांगलो ताणें तिसरो पक्षी सांगलो. तो म्हणटा राष्ट्रीय धोरण प्रमोद सावंतच करू शकता. कारण विश्वजीत राणेक जर फाल्यां केलं जाल्यार विश्वजीत राणेचे वोट बँकय डिफरंट वेगवेगळी आसा आनी विश्वजीत राणेची विचारसरणी वेगळी आसा. ते अशा प्रकारे डायरेक्ट भाजपाच्या विचारसरणी कडेन वयतले किंवा व्हरतले गोंयांतले बीजेपीक अशें म्हाका दिसना. ते प्रमोद सावंतच करू शकता. ते बीजेपी सडनली विश्वजीत राणे हिंदुत्वाचेर बी उलोवपाक लागलो जाल्यार म्हाका आश्चर्य आसतलें. आश्चर्य म्हळ्यार ते कन्विक्शन दिसपा जाय. Correct. अल्टिमेटली त्या दोळ्या भितर कन्विक्शन दिसपा जाय. बेश्टो आ वाडून कोता येना. आता एकूच डिस्टर्ब करता तो जरी हिंदुत्वा बद्दल जरी तो ना उलयलो पूण तूं जर पळयशीत प्रमोद तांणी जी देवळां बांदल्या 70रीन बिचोलीन अशा पद्दती म्हणजे घुमटे आसलेले त्यांनी घुमट्यो ज्यो आसल्यो तेचें रुपांतर त्यांनी देवळांनी केलां. म्हणजे देवळां बांदपाच्या हेतून विश्वजिताचें योगदान इतलें आसा की ताका हिंदुत्वाचें उलोवपाची गरजूच ना. पण पळय ते प्रश्न तो आहा किशोर की हांवें विचारलें किंवा कॉन्ट्रास्ट काय कितें की एक मुख्यमंत्री भाजपाचें राष्ट्रीय धोरण फॉलो करता ताका रिझल्टांची बेजूय आसा आनी ही रिझल्टांची बेज आनी मतांची एनालिसीस करून जेन्ना तो फुडें वता तेन्ना ताका पॉलिटिकल रायवल जो आसता तो पक्षाच्या भायर ना आज तो पक्षाच्या भितर आसा आनी ह्या 2 घटकांचेर जेन्ना तो ही भुमिका घेवन फुडें वता ताका तो कॉन्ट्रास्ट तयार करपाक मेळटा अगेन्स्ट हिज पॉलिटिकल रायवल. सो एका फातरां भितर 3 पक्षी मारता प्रमोद सावंत. 100%. As a chief minister and as a leader of government, he has to make his position strong. And what he is doing is absolutely right. तो आपले पोझिशन सध्या स्ट्रॉंग करता. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय धोरण त्याची विचारसरणी संघाचो पगडो ह्या सगळ्या गोष्टी घेऊनच आयज प्रमोद सावंत मुखार वयता आनी ताका प्रमोद सावंताक मुखार वचप सगळ्यान इजी. कारण प्रमोद आतां मनोहर पर्रीकर जेन्ना लिडर आसले अशे जेन्ना विशय येताले त्या वेळार ते सदांच अशी भुमिका घेताले की मायनॉरिटीक ते अगेन्स्ट वचोंक जायना. आतां फॉर एक्झाम्पल श्रीराम सेनेचो मुतालिक तेचेर जी बंदी घातल्या ती अजून मेरेन लागूच आसा. ती बंदी फुडल्याय कन्सिक्युटीव चीफ मिनिस्टरांक ती चालू दवरची पडली. आता ज्या दिसा ती बंदी उठयतले त्या दिसा म्हाका दिसता प्रमोद सावंताची भुमिका एका टिपेचेर पावल्ली आसतली आणि ज्या दिसा ती बंदी श्रीराम सेनेची उठतली तेन्ना तूं समज की हे तेचे जे प्लॅन आसा हिंदुत्वाचो किंवा मेजॉरिटेरियन प्लॅन तो सक्सेसफूल जालो अशें आमच्यान म्हणूं येता. पूण तूं म्हणटा तशें की ह्या भुमिकेन ताका सगळ्या पद्दतीचो फायदो. ह्या भुमिकेन पक्षाचोय ताका सपोर्ट मेळटलो प्लस तेचे जे अंतर्गत दुश्मन आसात ते दुश्मन ही भुमिका घेवं शकनात. आणि भारतीय जनता पक्षाचे जे हायकमांड आसात अरे हिंदुत्वाची भूमिका घेऊन फुडें सरता त्या मनशाक कुशीक काडटले आणि ज्याका हिंदुत्वाकडे कांयच संबंध ना त्याका त्या खुर्चेर बसयतले अशें जावंच शकना. सो व्हेरी इंटेलिजंट गेम. इट इज एन व्हेरी इंटेलिजंट गेम. देयर इज व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. Vishwajit Rane is also playing a very intelligent game. He has started targeting the leader of opposition. The same leader of opposition because of whom Congress probably enjoys 11 seats today. Without him, probably Congress would have been down to single digits.
and somebody who apparently, allegedly ditched the party on the face of an election. So he is playing another game. He is not playing this Hindutva game. He is playing the political game of saying that I am going to finish your political rival who betrayed us on the face of election and because of whom Congress is in some sustenance position today. Do you think that's another side of it? That on one side, Chief Minister has his agenda cut out and his game cut out, and on the other side, Vishwajit is very smartly playing this game. He is very smartly playing his game, but he doesn't come on record saying that he's only targeting Logo. Yeah, then it would be foolish. Foolish. So, last It's the time, same way if Chief Minister says that this is majority versus minority, it would Yeah. be foolish Yeah. without saying that he's saying But everything, he- without saying that Vishwajit is doing everything. yeah, but what he's saying is he's laid out his plan. He's saying that okay, I'm going to target everybody. Then we asked him last time when we met him. We asked him, how are you going about? He's saying that we'll go about on the coastal side first, clearing the coastal side. Then we'll move to Murmugaon. We'll have to wait and watch. Now, Is there a very smart strategy there? There are two strategies, very strong political strategies at play here. One is the Pramod Sawant strategy of being a hardliner, very core ideological strategy. Second is the political strategy of taking on the political opponent and going after the leader of opposition. yeah. Which has more weightage? Right now, if you see, both have got equal weightage. That Hindutva card which he is playing also is a big kind of move which Sawant is making. Vishwajit equally a bigger move with this ODPs and land illegalities and all that, It is very clear now. Last time when he was saying, when we met both of them, Vishwajit said that huge, it's thousands and thousands of crores, it's so huge that the only thing that he is saying that, I will take this to the logical conclusion. I'm going to present it on the floor of the house. You will get to know everything, all the legalities. Same question with the same says, "Tika kainच ना रे वडलाशे." Tika kainच ना वडलाशे. Now, Investor confidence disturbs our yeah, investor confidence. If you go to discuss this very, very minutely, putting this in place, illegalities in place, fixing that would be priority than investor confidence. Investor confidence, we don't know where it is leading to. So, there is a constant kind of a game which is very being played. interesting. Pandren, खंयच्या strategic चड वजन आहा. One person is playing the ideological strategy, second person is playing the political strategy, and both are very aggressively playing those cards. म्हाका एका सिंपल एका लायनीन सांगपाक जाय की दोगूय हुशार आसा. म्हाका कोणाचें नांव घेवपाचें ना, पूण आपली हुशारी खंय वापरपाक जाय हे जाका ताका कळपाक जाय. म्हाका दिसता ह्या दोगांतल्या एकट्याक कळना आपली हुशारी केन्ना आनी खंय वापरपाक जाय ती. म्हणून तूं नांव घेना. दुसरो आपली हुशारी सिस्टमॅटिकली वापरीत चल्ला. इतलेच म्हाका हेजेर ते कोण ते तुम्ही समजून घ्या. कोण त्या गोंयकारांनी समजून घेवपाचें. योग्य टायमार वापरचें आसता की आपली हुशारी अशें म्हणटात. पण वजन हातूंतली खंयची स्ट्रॅटेजीक चड वजन आसा? हांव हाच्या कडेन एग्री आसा. Question. पूण लास्ट Which is not टायम पूण लास्ट टायम हांवें आन्सर दिल्ले की एखादो रिजनल प्लान किंवा एखादो ओडीपी जेन्ना तुमी स्क्रॅप करतात तेन्ना तो तयार करपा खातीर आनीक 5-6 वर्सां लागता. आमी हेज्या पयलीं आमकां आत्तां स्टेटीक आमचे रिजनल प्लान ना. आमच्या आतां चडशे शाराक आतां ओडीपी ना. सो तुमी इमेजीन करा की हे करपाक 4-5 वर्सां लागतात. आतां जो स्क्रॅप केल्या पर्यंत परत करतलो तेका आनी कितकी वर्सां लागतली. म्हणजे इतको काळ हो गोंयांत कसलेंच नियोजन नासतना फुडें डेव्हलपमेंट जाताले, फायली येतल्यो, मंत्री सायन मारतले. सो म्हाका दिसता की हे ओडीपी दवरून रिजनल प्लान बी सगळ्यो गोष्टी आसपाक जाय आशिल्ल्यो. ते स्क्रॅप करप किंवा ते अभियान दवरप हे योग्य नाशिल्लें आनी त्यो आसून तेजेर चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली. सो आमी पळयला 2011चो रिजनल प्लान 21चो कसो गेलो भायर आनी आज मेरेन गोंयाक रिजनल प्लान ना. तो सेम परिस्थिती अशी जातली आनी एक मोठे मॅस जातले गोंयच्या लँड डेव्हलपमेंट खातीर. खंयची स्ट्रॅटेजी किशोर चड पॉवरफुल दिसता? व्हेरी इंटेलिजंट स्ट्रॅटेजीज एम्प्लॉयड बाय टू टॉल लिडर्स. वन इज द आयडियोलॉजिकल, सेकंड इज द पॉलिटिकल. विच इज मोर पॉवरफुल? तू म्हणटा ते सारकें. दोगूय जाण आपल्या पद्दतीन खूब हुशारीन दोनूय स्ट्रॅटेजी चलयता. म्हणजे एकीकडे चीफ मिनिस्टर जो आमची भारतीय संस्कृती म्हणटा, हिंदू संस्कृती, मागीर धर्मांतरण ह्या सगळ्या गोष्टींचेर तो फोकस करता. आनी दुसरीकडे विश्वजीत राणे जो गोंयचें अस्तित्व, गोंयच्यो जमनी, नियोजन, प्लॅनिंग म्हणजे गोंय Irregularities, गोंय scam. तो एके वाटेन प्लॅनिंगेच्या दृश्टिकोनासून गोंय राखपाक सोदता.
हो संस्कृतीच्या दृष्टिकोनातून गोंय राखपाक सोदता. आता गोंयकार कोणाक महत्व दिता? गोंयकारांक महत्व दिलें, इलेक्शन जालें, प्लॅनिंग. आता तांचो पक्ष कोणाक महत्व दितलो? पक्ष कोणाक महत्व? पक्ष हो संस्कृतीक आणि हिंदुत्वाकूच महत्व दितलो. ते तुझे गोंय फोंय कोणाक काय पडलेले ना. आणि दुसरी गजाल एक महत्वाची म्हाका दिसता कितें जाणा तूं प्रमोद, की ज्या पद्दतीन हें आतां सिच्युएशन क्रिएट जालां आणि विश्वजितान ते दीस तुज्या हेडोनान तुका सांगला की येता त्या विधानसभेन आपूण जो रिपोर्ट दवरतलो त्या रिपोर्टांसून हे सगळ्यो गोष्टी स्पश्ट जातले म्हणून. सो म्हाका दिसता की ही येणारी विधानसभा आसा त्याच्या पयलीं हाचेर कितें तरी जावचें पडटलें. जर Correct. विधानसभेन चीफ मिनिस्टर एज अ हेड ऑफ द गव्हर्नमेंट ताच्या हजेरीन जर खरोच विश्वजितान जर तो रिपोर्ट दवरलो आणि तातूंतल्यान जर हे इलिगॅलिटीज आणि थाउजंड्स ऑफ क्रोर्स जे तूं म्हणटा हे जर प्रकार जर उक्ताडार आयले जाल्यार ती व्हडली गोंयच्या दृश्टीन ती व्हडली गजाल ठरतली. आणि तशें जर खरें आसा जाल्यार लोकांक ताका मानचो पडटलो की येस वॉट एव्हर स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी. किती बरोबर म्हणून. हांव म्हणजे वेळ सारको सोंपला इतल्याचेर थांबता. किशोरान विशय काडलो फुडल्या विधानसभा अधिवेशनाचो. इंटरेस्टिंग गजाल अशी आहा की जे 3 कॅरेक्टर आसात ह्या एंटायर ड्रामातले, इट इज अ पॉलिटिकल ड्रामा, इट इज अ पॉलिटिकल ड्रामा ऑन प्रोबेबली अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स गेम ऑफ चेस. आणि तिनी कॅरेक्टर आर गोइंग टू बी एट द सेंटर इन दीस सेशन. मुख्यमंत्र्यांचे नंबर 2 मिनिस्टर ह्या कॅबिनेटातले आणि विरोधी पक्ष फुडारी. सो सेशन सुरू जावचे पयलींच एक प्रयत्न आसा की विरोधी पक्ष फुडाऱ्याकच एक्यूज करपाचो आणि दुसरी वटेच्यान मुख्यमंत्र्याचो प्रयत्न आसा की घडये थंय एंटी कन्वर्शन बील वा एंटी फोर्सिबल कन्वर्शन बील हाडून कंप्लीट फोकस हो आपल्या वटेच्यान व्हरपाचो विथ दॅट कायंड ऑफ अ लेजिस्लेशन. सो दीस इज गोइंग टू बी अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. कितें चलना आमी विशय दवरिल्लो की गोंयच्या राजकारणांतलो धुमाकूळ. आज चर्चा आयकतकीर तुमकां ताका कितलीं वेगळीवेगळी तासां आसात आणि हो पॉलिटिकल चेसबोर्ड सद्याक कसो मूव जाता तें कळटलें. एक गजाल आमी तुमकां सांगपाक शकतात की दोगी जाणांचे वजीर उबे आहात आणि दोन्ही वटेच्यान राजा जोकून पावल घालतात. सो कोण काळो कोण धवो तें हांव सद्या सांगना, पांडुरंगान जशी नांव घेतलें ना तशी. पण इतल्याचेर आमी थांबतात. घडये आमचे आनीक जर फुडली 1-2-3 रावंड टेबल पळयलें जाल्यार कोणाचो रंग कितें तोय घडये तुमकां कळटलो. इतल्याचेर थांबता. किशोर, पांडुरंग, जॉयल, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग. पैत्रवाद प्रुडंट. नमस्कार.